म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स पळय आसा डेली वेजीसेर सगळ्या म्युनिसिपालिटीक 2018 आमी प्रश्न विचारिल्लो हांगा. The chief minister intervened that time and he assured that today only I have cleared the file for regularization of all these employees who have worked for many years. मागीर लक्षात आयलें की एक कमिटी अपॉइंट केल्या 3-4 जाणांची कोणाची आस्किंग देम टू गेट आतां मडगांव म्युनिसिपालिटीची 60 काय 70 नांवां रेग्युलरायज करपा खातीर धाडल्यार 2-3 वर्सां जालीं. तुजी कमिटी फॉर्म करतकीर म्हाका दिसता 1 वर्स मायज जालें. अजून पर्यंत एका लेबराक ते रेग्युलरायज करना. तुजी कमिटी मेळटा फक्त मिटींग जाता आनी पोस्टपोन जाता. मदीं मेंबर कोण ट्रान्सफर जाता. तूं मातसो विल यू इंटरवेन एंड सी दॅट विदीन 1 मंथ दीज पीपल आर तांचे नाल्यार मागीर कितें फायदो आसता 5 वर्सांनी बी रेग्युलरायज केलें. कमिटीन 5 वर्सां वयर जे लोक आसा तांकां रेग्युलरायज करचे म्हणून ती कमिटी हें केल्ली आहा. ते प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचे चालू आसा. आमकां ते येवंक ना. येयल्या नंतर ना हांव म्हजो म्हणणें कितें ती कमिटी पळय आसा तुजी त्या कमिटीक टायम बाउंड प्रोग्राम दिया मरे. त्या कमिटीक कांयच करना. मडगांव म्युनिसिपालिटीन रेझोल्युशन घेवन धाडल्यार कितलो 2-3 वर्सां जालीं आतां. नवी म्युनिसिपालिटी येतकीर सगळ्यांत पयलीं आमी तांकां डेली वेजीसेचेर तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून नांवां धाडलीं. 60 काय 70 नांवां आसा. पूण तुमचें तें वचून डिसिजन जायना. कमिटीचें डिसिजन जायना. मागीर कितें फायदो तो करून. आनी हांव सर एश्योरन्स दिलें म्हाका की विदीन 6 मंथ्स वी वील सी दॅट ऑल द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व. हांव मडगांवचेंच म्हणना सगळ्या म्युनिसिपालिटीचें आसतलें. तुज्या म्युनिसिपालिटीक सुद्दां लागू आसतलें तें. Can you intervene and see that these committees takes a decision within next 15 days? आता तितले बेगी ह्या विशयाचेर हांव लक्ष घालता आनी क्लियर करता.